आशिल्लो हो पूल तो जर तुम्ही पळयलो जाल्यार तुम्ही खरेंच म्हणटले की ही जी पुलाची कोणें कल्पना केल्या तो खरेंच ग्रेट। इतको वर्स हो पूल अर्दवट बांदून दवरला, ताका फुडें एप्रोच रोड करपाची कांय सोय ना। तो जर तुम्ही मुखार पळयत हांगा जाल्यार हे सगळ्यात आयज ह्यो ज्यो इपळी वा मँग्रोव्ज म्हणटा ज्यो जाल्या ते एक्चुअली शेतां, आनी ते शेतान वचपाक हो पूल करताले पूण आयज शेतांच ना। आनी तो एप्रोच रोड खंय करून खंय पावत हें सुद्दां कोणाकूच कळपाना। पूण सरकार तें करूंक सोदता आनी तें कित्याक करूंक सोदता आनी हो इतलो पयसो कित्याक वेस्ट करूंक सोदता आमी नकळो। खरें म्हणजे हांगा गरज आसा पयलीं ते बांद, फुडले जे बांद आसा जितूंतल्यान उदक हांगा येता मोडल्याक आनी मानसो त्यो सारक्यो करपाच्यो। ताका खर्च करनासतना ह्या पुलाचो अननेसेसरी खर्च आयज सरकार करता, कित्याक हो पूल जालो आनी ती शेतां ना जाल्यार ते कांयच करपाक मेळपाना। आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघातल्या डोंगरी गांवांत एक जो पूल आसा, जो पूल 2012च्या इलेक्शनाक खूब फामाद जाल्लो, तो पूल हो जो पूल जो अर्दवट फक्त पूल बांदून आशिल्लो तेजो एप्रोच रोड कांयच नाशिल्लो। आमच्या सांतांद्रे मतदारसंघातल्या डोंगरी गांवांतलो हो जो एक चमत्कारीक असो जो पूल तुम्ही पळयता, जो फक्त पूल बांदून आशिल्लो ताजो अप्रोच कांयच रेडी नाशिल्लो। ताका जर तुम्ही आयज हांगसरल्यान पळयत जाल्यार एका सायडीन आजून एप्रोच रोडाचें कांयच काम जावना, दुसरे सायडीचे एप्रोच रोडाचें काम आतां 2.5 वर्स जाले चलता, म्हणजे एक 10 वर्साच्या कालखंडान तें काम सुरू जालें पूण तेवूय ना। आनी मुख्य मुद्दा म्हटल्यार हो पूल कित्याक लागून बांदला आनी तो कोणा म्हणजे जेका गरज जाय तेजे पेक्षा चड खर्च करून हो पूल बांदपाक लागून हो सगळो रखडला। आनी त्या म्हणसर ह्या सायडीची जी शेतां आसात, ही जी शेतां आसात ती सगळीं बुडोवन गेल्लीं आसा। आनी शेतान वचपा लागून जर पूल बांदलेलो जाल्यार थंय शेतांच अस्तित्वांत ना, आनी ताका लागून हो फुडलो खर्च खरेंच तांणी करपाकूच जाय काय नाका हाजेर प्रश्न विचारपाची पाळी आयल्या। त्याच बरोबर हे जे लँड एक्विजिशन तांणी केलां दोनूय सायडीन, आजून शेतकाऱ्यांक कोणाकूच पयशे दिवना आनी ते शेतकार रावल्यात कितलींशींच वर्सां। तातूंतले खूब जाण बरे नासा, खूब जाणांक कसली मदतीची अपेक्षा आसा पूण आजून तेंचें कंपेन्सेशन जावना, आनी तें करिनासतना हांगा सगळीं कामां सुरू जाल्यात। बाकीच्यो ज्यो CRZ वॉयलेशन आनी अश्यो सगळ्यो गजाली हांगा चड जाल्यात आनी हेजे बद्दल सरकार गंभीर नाच। आमदार तर मातूय गंभीर ना, ताणेंच हो पुलाची आयडिया काडली आनी आजून ताजे कडेन हो पूल दुसरे टर्म जाले ताजे मदीं आनी एक टर्म जावन तरी सुद्दां ते ताजे कडेन कंप्लीट जायना आनी 4 वर्स तरी ते जावपाचें ना।